प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाची 11वी चीट 1 ते 4 पर्यंत. आनी आयज आमी आयच्या शिवर्तमानान कितें वाचता. जेजू एका कडेन मागणें कोत्ता आनी ताजें शीस आसता ताजे बरोबर. आनी मागणें केल्या उपरांत शीस ताजे कडेन येतात आनी विचारतात, सोम्या, जुवान आपल्या शिसांक मागणें करूंक शिकयलें तशें तुवें आमकां शिकय. भाव भयणीनो, आमी नोको जेजूचें शीस मागणें कशें करूंक जाय आसलें तें मागणें केल्या उपरांत त्या मागणाचो फोड तांकां मेळला वो ना तो. आनी हो प्रश्न जे जेजूचे शीस जेजू विचारतात ते म्हणटात, जुवान आपल्या शिसांक मागणें करूंक शिकयलें तशें तुवें आमकां शिकय. भाव भयणीनो, जुवान आपल्या शिसांक मागणें शिकयलें आमी कांय नोको, पूण हे शीस जाणो आहले. एक शीस जो जुवांचो आहलो आनी मागीर जेजूचो शीस जालो तो जावन आसा आंद्रू पयलो जुवांचो शीस आहलो. तेजे उपरांत जुवांक सोडून तो जेजूचो शीस जाल्लो. म्हणजे तो जाणो आहलो की जेन्ना तो जुवां बरी आहलो तेन्ना जुवान ताका मागणें कशें करूंक जाय तें शिकयतालो. पूण आतां हे शीस हो एंद्रू बी जो आतां जेजूचो शीस जाला तो आतां जसो जुवान तांकां शिकयलें मागणें थंय कोन्ना. आनी ते म्हणटात, जुवान आपल्या शिसांक मागणें शिकयलें तशें तूं आमकां शिकय कशें मागणें करूंक जाय तें. आनी भाव भयणीनो, आयज आमची चोत्राय फकत हे चवथी वडी दवरया. आनी जेजू आयच्या शिवर्तमानान हें मागणें शिकयता, जें मागणें आमी सद्दां आमी तेर्स कोत्ताना आमी कसलेंय मागणें कोत्ताना आमच्या बापा म्हणटा. आमी आमच्या बापा म्हणटा आनी आमच्या बापा आमकां ती आतां एका सुकण्या भाशेन एका पोपटा भाशेन आमच्यान तें मागणें फटाफट करूंक जाता. आमकां न्हिदेन उडयत जाल्यार आमी तें मागणें कोत्ता, आमच्या बापा सुरीच्या तुजें नांव जा आनी जालें फटाफट जालें आमचें मागणें तें. पूण खरेंच आमकां त्या उतरांचो अर्थ कितें तो, खरेंच आमी तें जें आमी उतरां उलयता खरेंच त्या मागण्याचो आमकां वालोर आसा, ताजें तें फळ मागण्याचें आमकां आमच्या जिवितान आसा. आनी आयज आमी ह्या आमच्या बापा जें आमी मागणें कोत्ता हे चवथी वडीर आयच्या शिवर्तमानाचेर आमचो नियाळ करुया. आनी जेजू कितें म्हणटा, आनी आमचीं पातकां बोगोस, कित्याक आमचेर चुकलेल्यांक आमी बक्षिता. पोतून म्हणटा, आनी आमचीं पातकां बोगोस, कित्याक आमचेर चुकलेल्यांक आमी बक्षिता. भाव भयणीनो, आमच्या बापा हें मागणें आमी कितले पाटी आमच्या जिवितान म्हणलां. केन्नाय आमी तेर्स कोत्ताना 5-6 पाटी म्हणलां. आनी मिसाक वेतकूच आमी म्हणलां. आमी कितले पावटी आमच्या जिवितान, आतां आमी थोडीं आहात 60 वर्सां, 70 वर्सां, 80 वर्सां, आनी कितले फावटी आमी तेर्स करून मागणें करून आमच्या बापा हें मागणें केलां. पूण खरेंच आमी ह्या चवथी वडीर केन्नाच आमी आमचो नियाळ केला. आयज जेजू म्हणटा, आनी आमचीं पातकां बोगोस, कित्याक आमचेर चुकलेल्यांक आमी बक्षिता. म्हणजे जेन्ना आमकां आमचेर कोण चुकता आनी आमी तांकां बक्षिता तेन्नाच की देव आमकां आमची पातकां बक्षिता. जेन्ना आमचेर कोण चूक आदारता आनी आमी तांकां बक्षिना, देव आमकां बक्षिना. कितलो लोक ह्या देवाच्या उतराचेर सोजमणी घेवन आपल्या दिसपट्ट्या जिवितान जो लोक तांच्या आड येता तांकां बक्षिता. तो जावन आसा जावं तो एक बायल, एक घोव, ओ एक भुरगीं, ओ एक कोणूय जावं सांतूय जावं, आमकां सगल्यांक जेन्ना ह्या संवसारान आसा कोण तरी आमचेर आड येतलो, कोण तरी आमचेर वायट उलयतलो, कोण तरी आमकां कितें तरी आमचेर वायट उलयतलो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां ह्या उतराची सजमणी मेळटा आनी आमी खरेंच जो लोक आमचे आड येता तांकां आमी बक्षिता, देव आमकां बक्षिता. कित्याक देव आमकां बक्षिना जाल्यार कितें घडटलें.
देव आमचे मागणे आयकना. तुमी तेर्स कोरा, मिसाक वसा, मागणे कोरा, देव आमचे मागणे आयकना. कित्याक ती पातकां जी आमची आसा देवान आमकां बोगसूंक ना. पूण जेन्ना कोण आमचेर आड येता, आमची बायल, आमचो घोव, आमची भुरगीं, आमचो शेजारी, आमची भाव भयणां, आनी जेन्ना आमी जो लोक आमचेर आड येता ताका आमी बक्षिता, तेन्नाच की देव आमकां बक्षिता आनी सगळें बरें देवाचें आमकां आमच्या जिवितांत फावो जाता. पूण जेन्ना आमी बक्षिना, देव आमकां बक्षिना आनी सैतान येता आमच्या जिवितांत सगळे त्रास करून उडयता, आमकां मारून उडयता. आमचे जे आमी हात लायता तें सगळें निसोटन करता आनी सगळें वायटपण आमच्या जिवितांत येता. भाव भयणीनो, जेन्ना आयज ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ कोत्ता, हे मागणें जे आमी कोत्ता, खरेंच आमी तें काळजांतल्यान म्हणुया. खरेंच तें आमी जें उतरां उलयता तें आमी सजमून उलोवया. आनी आयजतान हें आमी जें आमकां देवाचें बोगसणें जें जाय तें आमकां फावो जावंक ना जाल्यार आमी सगळे आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी आमच्या मायच्या कुसप्यान जल्मल्या ते आयज पर्यंत जेन्ना तुमी हें देवाचें उतर आयकतात, सगल्यांक आमच्या जिवितांत बोगसुया आनी आमकां देवाचें बोगसणें मेळ्ळ्या उपरांत सगळें देवाचें उक्तें जातलें आनी आमकां सगळीं बेसांव मेवतलीं आनी आमी सैतानाक आमच्या जिवितांत, आमच्या काजारा जिवितांत, आमच्या भुरग्यांच्या जिवितांत, आमच्या फामिलीन, आमच्या कुटुंबांनी पयस करतले आनी खरेंच आमकां देवाचें सगळें बरें फावो जातलें. आयज तुमकां आनी तुमचे फामिलीक हांव एक बरो दीस आवडयतां आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलों. तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.